नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. वानरमाऱ्यांक 4000चो आधार दिवन भोगावळ एक्टिव्हिस्ट म्हणटा कानांक घालूंक पावचेना. मुख्यमंत्री म्हणटा वानरमाऱ्यांचेर सरकार योग्य निर्णय घेतलो. मोपा विमानतळाकडची 252 एकर जमीन करतले कमर्शियल. विमानतळ 24 वरां सिव्हिल ऑपरेशनाक उक्तो. वर्साक 28 लाख पॅसेंजर. बुनियाद 13 नोव्हेंबराक. जीएसटी रेट सारले. जीवनावश्यक गजाली कड्डणा झिरो टॅक्स. 5, 12, 18 आणि 28% जीएसटी रेट्स. गुटखा, तंबाखू, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लक्झरी गाड्यांचेर सेस. जीव्हीपी विलीन जावची ना. मिकीचो प्रस्ताव मारलो भायर. कार्यकारिणीचो निर्णय. मिकीन जाय जाल्यार रावचो. पक्ष इलेक्शनाक देंवतलो. लिंडनान केले स्पष्ट. एफसी गोवान एफसी पुणे सिटी खरयले. तिसरे आयएसएलांतले एफसी गोवा खातीर दुसरे जय. सर्तीन वयर सरपाची झिकोच्या पंगडाची आशा अजून जिती. निरंकाल फोंड्या वानरमाऱ्यांच्या फुडाराचेर सरकार खंय योग्य निर्णय घेतलो. मुख्यमंत्री उलयला. अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाची घोषणा करपी सरकारान गरीब आदिवासी वानरमाऱ्यांक मनीसपण म्हूण घरां दिवची म्हूण एक्टिव्हिस्ट सतीश सोनक मागता. सरकारान दिल्ली 4500ची मजत कानांक घालूंक पावची ना. तो ब्रेस्तारान निरंकाल वचून वानरमाऱ्यांक मेळ्ळो. माकडमाऱ्यांच्यो खोपी थंयच्याच कांय लोकांनी मोडल्यात. पुलिसांच्या हाताक गुन्यांवकार लागनात. माकडमाऱ्यांचो संवसार उगड्यार पडला. भुरग्यांक शाळा ना, आदारूय ना. शाळेन शिकयल्ली पदां ही भुरगीं म्हणटात ते आयकयात. सरकारान दिल्लो 4500चो आधार तांकां कानांक घालूंक पावचो ना. सरकार अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाच्यो गजाली करता. निदान मनीसपण म्हूण तरी सरकारान ह्या फामिलींक आलाशिरो दिवचो म्हूण एक्टिव्हिस्ट मागतात. मानवाधिकार आयोगाने सरकारला सांगितलं की सरकारने यांची काळजी घेतली पाहिजे आणि पूर्ण त्यांची व्यवस्था होईपर्यंत रोज त्यांना काहीतरी अन्न, वस्त्र, निवारा दिलं पाहिजे. काही कॉम्पेन्सेशनही दिलं पाहिजे. आता सरकारने आम्ही वाचतो पेपरमध्ये, इथे कलेक्टर वगैरे आले, त्यांनी सांगितलं की काही 4500 एकेका झोपडीला देणार. 4500 रुपयामध्ये काय मिळतं तुम्हाला एक खिडकी विकत घेता येते का 4500 रुपयात, की एक दार विकत घेता येतं? तर हे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे. माझी सरकारला विनंती आहे, द्यायचं असेल तर काहीतरी नीट द्या. प्रत्येकाला काहीतरी 20-25 हजार रुपये तरी द्या, म्हणजे खरंच काही झोपडी करता येईल. नाहीतर त्या 4500 रुपयापेक्षा 1000 रुपये जास्ती द्या, म्हणजे त्यांना मीठ विकत घेता येईल आणि त्यांच्या जखमेवरती ते चोळता येईल. सरकारने स्वतःच त्यांना बांधून द्याव्या ना झोपड्या नीट. सरकारकडे बरेच टेंट्स असतात, मिलिटरीचे असतात, पोलिसांचे असतात, ते त्यांना आणून देता येते. आता पाण्याच्या टाक्या ज्या आल्या आहेत, टँकर येत आहे, त्याबद्दल आम्ही सरकारचे आभार मानतो. मुख्यमंत्री म्हणतात सरकार खंय योग्य निर्णय घेतलो. वानरमाऱ्याचो इश्यू आपयलो, तिका काल कलेक्टर कितें कॉम्पेन्सेशन दिवपाक गेलो आनी जस्ट 4 ते 4.5 रुपया पर फॅमिली अशें कितें कॉम्पेन्सेशन दिलां तेंकां. आनी ते दितकीर सांगलें आतां फुडें कांयच मेळचें ना म्हणून अशें सांगलां. कोणाची घरां गेल्या उगड्यार दिता तिका 4500. हे पळय राज्यान जें कितें करूंक जाय त्या संदर्भांत हांवें कलेक्टराक आफोवन किंवा DYSPक आफोवन जी कितें पावलां उचलूंक जाय, स्टेप्स घेवंक जाय, ह्यो आमी घेतले. कितें मदत मेळटली तांकां? कित्याक म्हाका तें सांगूंक जाय. बट ड्यू केअर हॅज बीन टेकन, इज बीइंग टेकन. पूण म्हजे ऑफिसर्स थंय सायटीर दिसतात, हेचो अर्थ थिंग्स हॅव मूव्ड न्ही. वानरमारे सरकाराच्या आदाराक रावल्यात. सद्याक कोण दान धर्म करता ताचेर दीस धुकलप चल्ला. आमकां म्हटलें आतां मिडिया वाले अशें येयले म्हटलें तेंच्यांनी अशें पेपरार घालून सद्या आमकां तांदूळ गावले, तांदूळ दिले लोकांनी हाडून.
मागीर तांदूळ दिले, मागीर कलेक्टर साहेब येयलो आमगेलो, त्यांनी कितें उदका सोय केले, टँकर येवपा लागलो, मागीर त्यांनीच कपी उबी करा म्हटलें आमकां साहेबान. ते सद्या परत आयज तांदूळ येयले परत आमकां, अशें भायले कोण कोण येता म्हटलें आमी कांय वळखना तांकां. अशें आतां कितें तांदूळ येता आनी कितें कपडे दिले, चादरी दिले लोकांनी. ह्या वानरमाऱ्याच्या जिणेचेर श्रीधर कामत बांबोळकारान स्केच काडल्यात. ते स्केच प्रदर्शनाक दवरून तांकां आदार करपाचो ताजो विचार. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मोपा विमानतळाकडची सुमार 252 एकर जमीन कमर्शियली डेव्हलप करतले. 8 नोव्हेंबराक GMR एअरपोर्ट कंपनी कडेन PPP तत्वाचेर कबलात जाता. मोपा 24 वरां सिव्हिल ऑपरेशनाक आसतलो. वर्साक 28 लाख पॅसेंजर हाताळपाची विमानतळाची ताक दाबोळे चालू उरतलो. प्रधानमंत्री मोदी 13 नोव्हेंबराक मोपा विमानतळान तुळे इलेक्ट्रॉनिक सिटीची बुन्याद घालतलो म्हूण मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. 261 square meters of land which runs into 2093 acres, out of which 381 acres has been earmarked for city side development. 381 has been earmarked for city side development, and this city side development is again subdivided into 149 acres for restricted use and 252 acres for unrestricted use. 252 acres to be used for commercial development. इतली जमीन ताब्यात आसा आनी ती आमी एग्रीमेंट करून येता त्या 8 तारखेक ताका सुपूर्द करपाची आसा. ही जमीन सादारण वारखंड, कासारवर्णे, आंबेरे, उगवे, मोपा आनी चांदेल ह्या गांवांतली एक्वायर केल्ली ही जमीन आसा. हो प्रोजेक्ट आमी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपीचेर व्हरतात आनी कन्सेशन एग्रीमेंट बिटवीन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी GMR एअरपोर्ट लिमिटेड हो आमी येता त्या 8 तारखेक सायन करतात. आनी अल्टिमेट कॅपॅसिटी जी आसा is about 28 million annual passengers. It will have a code 4F runway and which is capable of landing A380 jumbo jet aircraft with unrestricted flight operations. कारण दाबोळी हांगा रेस्ट्रिक्शन्स असतात न्ही. 13 तारखेक हाचो फाउंडेशन स्टोन घालपाक पंतप्रधानांक इन्वायट केला. 11:30 ते 1 अशें फंक्शन आसतलें. आमी हाच्या बरोबर आनी एक मोठो प्रोजेक्ट जो पेडणे तालुक्यानूच आसा तो इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर EMC, फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन गोवा. आनी मोदीजीचें सरकार आयल्या नंतर तांणी केल्ल्या आवाहनांक सगळ्या राज्यांनी जावचें, कारण मोठ्या प्रमाणावर ही गॅजेट्स भायल्यान हाडटा आमी आनी त्यामुळे प्रत्येक राज्यान इलेक्ट्रॉनीक सिटीज करच्यो असो तांचो जो आग्रह आसलो, अपील आसलो. तातूंतसून वी आर द फर्स्ट स्टेट टू हॅव दीस इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर किंवा इलेक्ट्रॉनीक सिटी. GSTचे रेट्स थारले. जीवनावश्यक गजाली कड्डणां 0 टॅक्स रेटीन 5% सावन 12, 18 आनी 28% अशे 4 स्लॅबान वेगवेगळे आयटम्स घाल्यात. तंबाखू, सॉफ्ट ड्रिंक, पान मसाला, बाकीचे लक्झरी सामान आनी गजालींचेर 28% टॅक्स. तंबाखूचेर 40% मेरेन सेज. 5 वर्सां राज्याक कॉम्पेन्सेशन सरकार सेजांतल्यान दितलो. भांगराचेर टॅक्स थारायल्लो ना. एप्रिल 2017 सावन GST लागू. That there will be a zero tax rate in which several items which approximately constitute 50% of the consumer price index basket would be included. We don't call it the exempted items, we'll call it the zero rated items. And it was decided that
food grain used by common people would be in this category. The second category was decided as the 5% item. Items of mass consumption which are used particularly by common people. There will be two standard rates of 12% and 18%. That these items which including the cascading impact are today taxed at 30 to 31% will be now taxed at 28%. These include aerated drinks, these include pan masala, luxury cars and tobacco products. Taxation on these is much higher than 28%. In fact, tobacco is about 65%. The others are close to 40%. This compensation pool will have a sunset clause of 5 years. This will be reviewed on a year-to-year basis. After 5 years, and in case the compensation is surplus, जितना existing amount है उतना होगा. वो एक्स्ट्रा जो देते हैं 28 से ऊपर वो सेस के रूप में देंगे, उसमें से कॉम्पेंसेशन फंड कर देंगे ताकि टैक्स पेयर के ऊपर कोई एडिशनल कॉम्पेंसेशन का बर्डन ना आए. गोल्ड एज ऑफ टुडे देयर इज नो डिसीजन. इट विल बी डिसाइडेड आफ्टर वी done the fitment of each of these items, and then we see what is the revenue flexibility that we have. घेऊया एक